गोय सरकारान लोकांमदी भेदभाव करपाक जायना अशें विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणेन म्हळां। युवा काँग्रेसीच्या परिशदे वेळार तो उलयतालो। ही परिशद परवरे जाली। केंद्र आनी राज्य सरकाराच्यो येवजण्यो लोकांमेरेन पावोवपा खातीर काँग्रेस वावुरतली असो निर्णय ह्या वेळार घेतलो। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान गोंयच्या पुराय जनतेचो मुख्यमंत्री कसो वागूंक जाय, फक्त भाजपाचोच न्हय अशें म्हणत काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकारान पर्रीकाराचेर टिका केली। परिशदेक खासदार फ्रांसीस सार्दिन, विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणे, काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकार आनी हेर युवा फुडारी आसले। ह्या वेळार फुडाऱ्यांनी सरकाराचेर खर टिका केली। एखाद्या पक्षाची जेन्ना एक तर्फी राजवट जाता, दुसऱ्या पक्षान जेन्ना ते घेवन दिनात तेन्ना अशी परिस्थिती निर्माण जावंक शकता। आज ह्या हेचेर आमी सगळ्यांनी लक्ष दिवंक जाय की असले पक्ष हेच्या पासून आमी सादूर रावंक जाय, हुशारीन रावंक जाय। अशे पक्ष तकले वयर काडत काडत तेच्या पासून आमी सांबाळून रावंक जाय। एक तर्फे राजवट करून दिवंक जायना की म्हाज्या पक्षाचो आसा तेका फॉर्म दितलो, दुसऱ्याक दिवचो ना। तेका म्हणटात फॅसिझम। सरकाराकडे जरी शासन दिला, त्यांच्याकडे जरी शासन दिला, त्यांची नजर बदलू ना। विरोधकांची नजर घेऊन त्या शासनात बसलेले असतात आणि म्हणून मला आव्हान करून दिसता की पर्रीकार जो मुख्यमंत्री असा त्यांनी ही नजर बदलपाक जाय। कारण एकदा इलेक्शन जाले सरकार जे घडटा ते सगळे जनतेचे सरकार असता, सगळे जनतेचो त्यांनी कारभार सांभाळच पडटा आणि काळजी घेवची पडटा, कुयदाद घेवची पडटा। व्हॉटएव्हर इज हॅपनिंग इन द लास्ट 8 months इज टोटली बॅड, टोटली अनएथिकल। भाजपा सरकारातही खूप भ्रष्टाचार चल्ला असा आरोप गोय प्रदेश युवा काँग्रेसीची अध्यक्ष प्रतिमा कुतिनोन केला। मॅनिफेस्टो काडिल्लो कितलो बरो, कितले उलयतालो, कितले सांगताले, कितें केलां हाचे दिसा पळोवपाक गेल्यार। ह्या वेळार काँग्रेसी खातीर आनी समाजा खातीर योगदान दिल्ल्या कांय बायलांचो भोवमान जालो। रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे प्रुडंटा खातीर। एमपीटीच्या बर्थ क्रमांक 11चे खाजगीकरण करपाचो निर्णय एमपीटी बोर्डाच्या बसकेंत जालो। गेम ऑन इंडिया कंपनीक हो बर्थ बांदात, वापरात आनी परत करात ह्या तत्वाचेर दितले। एकल्याय कामगाराक कामावेल्यान काडचे ना असो थाराव बसकेंत जालो। हो प्रस्ताव केंद्रीय शिपिंग मंत्रालयाक वतलो आनी मंत्रालय ताचेर निर्णय घेतले। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण मंत्रालय हो प्रस्ताव न्हयकारपाचे आसा। मंत्रालयाक गेम ऑन इंडिया कंपनी नाका जाल्यार बर्थाच्या खाजगीकरणाक कामगार संघटनांनी विरोध केला। कामगार संघटनांनी ह्या निर्णयाची सीबीआय वरवीं चौकशी करपाची मागणी केल्या। आयज आमी एनॉनमस डिसिजन घेतलें आनी चेअरमॅनान सपोर्ट केलो आनी आमी क्वेश्चन केलें की ह्या लोकांची फेट कितें, फाल्यां हे आमचे लोक हांगा आसले आसा सर्विसीक इतली वर्सां आसात, पण आयज रेजोल्युशन घेतला, बोर्डान आयज डिसिजन घेतला की थिंगासरले एक बी वर्कर जे त्या बर्थार जे इतल्यान आसा ते एक बी वर्कराक इफेक्ट जावचो ना। डिसिजन जाला की ते गेम ऑन इंडियाक दिवपाचें। गेम ऑन इंडियाचो प्रोजेक्ट कितें आसतलो तेचो, कितें हँडलिंग करतलो? इट वील बी लायक हायकोर्ट डायरेक्टीव दिल्या प्रमाणे इकराचेर कोल्ड हँडलिंग जातलो आनी ते मेकॅनिझम कोल्ड हँडलिंगचेर बर्थ बांदतले आनी तेचेर ते तांकां टेंडरींग दिलां आनी तेचेर पर्संटेजर आमकां प्रॉफीट मेळटलें। 27 तारखेर 3:30 वरांचेर टेंडर ओपन जालें आनी ते टेंडरान दोनूच पार्टी आसल्यो। 27 तारखेर सांची टेंडर एडवायझरी कमिटी मेळ्ळी आनी 28 तारखेर रोखडो बोर्ड नोट जालो। येदो व्हडलो 400 करोडाचो प्रोजेक्ट 2 दिसां मदें हें प्रिपेर केलें आनी 29 तारखेर हें रोखडेंच बोर्डाक गेल्लें। पूण बोर्डाक इमिजिएटली बोर्डान एक्शन, ट्रस्टीन एक्शन घेतलें की बाबा हो डिफर करचो, व्हडलो प्रोजेक्ट आहा। म्हाका दिसता हितून कितें तरी फिशी आसतलें आनी हाजेर सीबीआय इन्क्वायरी जावची म्हणून आमची अशी एक मागणी आसा। खंयच्याच युनियनाक जे 2 मुखेल युनियन जे आसात तांकां चेअरमॅनान आपोवंक ना, न्हिद कांयच आमकां सांगूंक ना। पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकाराक पर्यटनांतलें कांयच कळना, तो सामको इमॅच्युअर आसा अशी जाहीर टिका कळंगूटचो भाजपा आमदार मायकल लोबोन शुक्रारा केली। पर्यटन धंद्यात आशिल्ल्या कळंगूटच्या लोकांच्या बसकेंत उलयतना लोबोन ही टिका केली। आपूण इमॅच्युअर जाल्यार मायकलान ही गजाल मुख्यमंत्र्याच्या नदरेक हाडची अशी प्रतिक्रिया पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकारान दिल्या। स्टेटमेंट ऑफ टुरिझम मिनिस्टर इज इमॅच्युअर। हांव तेका वायट म्हणना,
पूण इमॅच्युअर म्हणटा कित्याक ट्युरिजम क्षेत्रान ताका नॉलेज ना. आमकां बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय ट्युरिजमाक. आमचो ऑनरेबल MLA आसा ताका कांय गोश्टी चुकल्या अशो दिसले आसतल्यो. जर ताका दिसला जाल्यार ह्यो गोश्टी आसा. ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ BJP MLA ऑल्सो. मोर दॅन डॅट आय थिंक ही इज अ रिस्पॉन्सिबल नॉर्थ गोंयाचो आपलो प्रेजिडंट म्हणून काम करता. म्हाका दिसता की ताका जर कितें आसा जाल्यार ताणें रुमान बसून ह्यो गोश्टी डिस्कशन करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. MLAन जे कितें आरोप स्वता म्हाजेर केल्या मे बी इमॅच्युअर्ड जावंक हें आसा हें ताका दिसलां आसतलें की हांव इमॅच्युअर्ड आसा आनी चलोवंक शकना. जाल्यार अवश्य ताणें आमच्या पार्टी प्रेजिडंट पार्टीचे वरिश्ठ आसा सरकाराचो वरिश्ठ मनोहरभाई पर्रीकर आसात हेंचे कडेन मांडचें आनी इमॅच्युअर्ड म्हणून हांव आसा पळय हें तेंचे कडेन प्रूफ करून दिवचें जेणे करून आमचे जे वरिश्ठ आसा हे वरिश्ठ तेजेर आमचे डिसिजन घेतलें. आता घेऊ एक विसव.